कारण की आमची जात्रा एप्रिल 21 एप्रिल 2026 म्हणजे वैशाख सुद्धा पंचमीची सुरुवात झाली ती 25 एप्रिल 2026 वैशाख शुद्ध नवमी याच्यापर्यंत असलेले आज आमचे या सभेने पत्रकार आमच्या कमिटी सभासद होतात त्यांची आम्ही ओळख करून दिला. आमचे उद्योगसाठी पहिले बसलेले हा ते भास्कर गावकर सचिव देवस्थानचे उद्योगसाठी आमचं बसले आहे ते खजिनराव आतिश गावकर गावीसाठी बसलेले हा ते दयानंद गावकर ॲटॉर्नी मुख्यार मागीर फाटल्यान बसले आहे ते उपमुख्यार सुभाष गावकर माझ्या फाटल्यान बसले हा ते समीर उर्फ महादेव गावकर उपसचिव मागीर उप खजिनदार श्री प्रकाश गावकर आणि उपाध्यक्ष श्री वासुदेव वासू उर्फ संजय गावकर हे आमच्या या पत्रकार परिषदेच्या पत्रकार बंधूंवर बसलेले आहेत. आज पत्रकार परिषद घेवपाचे कारण की तुमकां खबर आसा की 21 एप्रिलाक जी आमची जात्रा जावपाची जातली ते जात्रे संबंधी आम्ही तुमकां अनेक लोकां मदीं संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा की जात्रा सगळ्यांक आसतलें येवपाक मेळटलें काय कितें आतां येवपाक मेळचें ना काय कितें अशें संभ्रम निर्माण जाल्लो आसा. ह्या सगळ्या पार्श्वभुमीचेर आमी काही गोश्टी हांगासर तुमच्या समोर मांडूंक सोदता. आतां सांगपाचें म्हणल्यार जेन्ना लास्ट इयर गेल्या वर्सा जे स्टॅम्पेड जालें तेच्या नंतर व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणजे 2 तारखेक माननीय मुख्यमंत्र्यांनी बायट केली की देवस्थानची ही घटना जी दुर्घटना घडली ती कोण जबाबदार त्याबद्दल दुसरी गोष्ट पण त्या खातीर त्यांनी फॅक्ट फायंडिंग कमिटी अपॉइंट केली. त्याचबरोबर त्यांनी काही एक निर्णय घेतले की देवस्थानची जात्रा व्यवस्थित जावपाक जाय म्हणून हांगासर इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें तयार करपाक कित्याक जे स्टॅम्पेड घडना न्हू ती जागा आसा उतरणीचेर म्हणजे सामको उबो चडाव आसा तो ताबडतोब सीएमान सांगिल्लें सारान सांगलें की हो चडाव कापपाक जावो आनी त्या दिसा तेंच्यांनी डिक्लेरूय केलें आनी पयली गोश्ट तेंच्यांनी केली पळय न्हू ती उतरणी कापपाचें काम केलें आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट फिनीश जालें आतां PWDन काम केल्लें आसा. आतां गेल्या लास्ट इयर आमी जेन्ना कमिटीचो ताबो घेतलेलो 1 एप्रिल 2025 तेन्ना कितें आसा की आमकां टायम मेळूंक नाशिल्लो आनी आमी तरी सुद्दां आमी व्हेरी नेक्स्ट डे 2 तारखेक गव्हर्मेंटाक पत्र बरयलें की जात्रेची तयारी करपा संदर्भांत. पण आज कितें आमकां सफिशंट टायम मेळ्ळो आसा आमी आज 2026 एप्रिलाची जी जात्रा संपन्न जावंक जाय ह्या खातीर डिसेंबरानूच आमी पत्र बरयलें गव्हर्मेंटाक की कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टर मागीर मामलेदार पोलीस डिपार्टमेंट सगळ्या डिपार्टमेंटाक आमी टायमान पळयलें आनी त्या प्रमाणे फॉर्च्युनेटली म्हणटा की जे उत्तर जिल्हा अधिकारी आसा केन्ना अंकीत यादव हेणें इमिजिएटली एक हाय लेवल कमिटीची हाय लेवल मिटींग घेतली ती कलेक्टर कॉन्फरन्स करून अंकीत यादव यांनी त्याच्या बाकी सगळे अधिकारी असले ADC असले डेप्युटी कलेक्टर असले SP असले ट्रॅफिक SP असले मामलेदार सगळे ऑथॉरिटी आसा पळय तेंच्यातर्फे एक मिटींग घेतली 7 तारखेक 7 जानेवारी. त्याच्यानंतर काही तेंच्यांनी डायरेक्शन दिलें की जात्रा कशी करपाक जाय म्हणजे कशें नियोजन कशें आसपाक जाय संदर्भात आनी त्या प्रमाणे नियोजनाचो भाग म्हणून तेंच्यांनी सेकंड मिटींग घेतली शिरगांव मल्टीपर्पज हॉल आमचो देवस्थानचो आसा थंयसर मिटींग घेतली. तितून तेंच्यांनी एक तेचें विश्लेशण केलें की कशे भशेन जातलें नियोजन तुमचें आसतलें त्या बद्दल आमकां विचारणे केली आमी काही गोश्टी ठळक तांकां सांगल्यो त्या प्रमाणे ते मिटिंगेक कलेक्टर नॉट गोवा ह्या हेचे बाकीचे अधिकारी आयले अश्यो आमची 4 मिटींग सल्लग कलेक्टराच्या अध्यक्षते खाली जाल्यो आनी त्या शिवाय तेंच्यांनी सर्वेक्षणूय केलें संपूर्ण गांवाचें की खंयसर प्रॉब्लेम कितें जावंक शकता त्या संबंधी तेंच्यांनी अभ्यास केलो आनी त्या प्रमाणे काही सूचना केली. आता हें करता आसतना सर्वेक्षण करता आसतना त्यांनी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी हांगासर विजीट केली तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन दिले ऑथॉरिटी त्याच प्रमाणे आमी काही रिक्वेस्ट केली तेंकां आमकां कशें कित्याची गरज आसा ती माननीय आमदार आमचे पेमेंट शेट हे तेंच्यांनी विजीट केली आनी तेंच्यांनी काही इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तेंच्यांनी ऑथॉरिटी कडेन डिस्कशन केलें आनी हें काम आसता पळय न्हू तें कशें बेगीन जावपाक जाय न्हू त्या बद्दल मार्गदर्शन केलें आनी त्या नुसार आतां सांगपाचें म्हटल्यार की
जात्रेक जे नियोजन आसा पळय ताचो एक भाग न्हू रस्ते आसा पळय न्हू ते कांय प्रमाणात वाडणी केल्ले आसा सो कमी केल्लो आसा. नंबर 2 हें आसा पळय न्हू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी आज पासून तेंच्यांनी बऱ्या पैकी काम केल्लें आसा सगळ्याक इल्युमिनेशन केल्लें आसा लायटीच्यान आनी हे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी फायर ब्रिगेडी आनी हेल्थ हेंच्या संबंदी हेंच्या बरोबर आमच्यो मिटींग जाल्यो आनी त्या मिटिंगेन तेंच्यांनी आमचे कडसून कितें अपेक्षा आसा कमिटी कडसून ते तेंच्यांनी आमच्या समोर मांडले. आमी तांकां त्या बद्दल जें कितें आमचे कडसून दिवपा जाय आमी अरेंजमेंट करपा जाय तें आमी सगळें कंप्लायन्स ऑलमोस्ट केल्लें आसा. त्याच बरोबर कलेक्टर फ्रॉम SP म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट हेंच्यांनी आमकां सांगलें की CCTV जाय मागीर PTZ कॅमेरे जाय. आज पासून देवस्थानच्या फंडांत जवळ 13 ते 14 लाख खर्च केल्ले आसा. कॅमेराचे जवळ 90 कॅमेरे आमी इन्स्टॉल केल्ले आसा. लराई मंदिरा पासून ते मुर्डी टेंपल आसा थंयसर म्हणजे सगळो भाग आसा न्हू गांवाचो देवस्थानचो जात्रे संबंदी तो ह्या कॅमेऱ्यांनी कॅप्चर केल्लो आसा. हो सगळो खर्च न्ही आमी देवस्थानान केल्लो आसा. मागीर कितें आसा की तांणी डायरेक्शन दिल्ली गेली कॉन्ट्रिब्यूट आसलेलें पूण आमकां इट वॉज टू लेट म्हणजे खूब लेट सांगलें आमकां गव्हर्मेंटान की 30 तारखेक आमकां येयलें आनी सांगलें पॅरेग्रींग जाय म्हणून. एक्चुली कितें आसा लयराई देवस्थानची जात्रा आसा पळय न्ही तुमी सगळे खबर आसतली की जात्रेक आमचे हांगा एक रिच्युअल्स आसता न्ही रिलिजियस रिच्युअल्स आसता धार्मीक विधी आसा पळय न्हू ते सकाळीं 5 सुरवात जाता. 5 सुरवात जाल्या तेन्ना दनपार आनी 12:30 ते दरम्यान ते इंटरप्ट कोणीच जावंक ना ते रिच्युअल्सान की 12 सुमार आमचे बायणकार मयेकार मुरगांवकार मोरजकार आसा न्हू जे फावटींचे आसा देवस्थानचे ते कळास उलयतात तांकां ती सगळ्यो वेवस्थीत एंट्रन्स आसूंक जाय. त्या खातीर कितें आहा की देवळान ही सभा मंडपान आमकां बॅरिकेडींग शक्यच ना हें आमी स्पश्ट सांगलेलें आहा. आनी SP कलेक्टर तांकां सहमत जाल्ले आहा आमच्या मताचेर की बॅरिकेडींग देवळान कांय जावपाचें ना. दुसरी गोश्ट कितें आहा की हे जे हें आसा आतां सांगपाचें म्हणटकीर कितें आसा की उत्सव आसा पळय आमचो तो 12:30 आमची चिरा भायर सरता. चिरा मुड्डर वयता ती मुड्डर चिरा गेल्या नंतर थंयसर जे धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स जे धोंड आंगोवपाचे आसता विधी तो सादारण 8, 8:30 पासून चलता. तेच्या नंतर मागीर 8:30 देव आमच्या मंदिरांत असो तो येता म्हणजे चिरा मागीर काही धार्मीक विधी आमचे बाकीचे आसता हळवटणी आसा आरती आसता मागीर गाराणी आसता. ते जाल्या नंतर देवीचो कळस आसा पळय न्ही तो मुड्डेर वचपाक वयताना होमखंडाक आहा न्हू तो होमखंड प्रज्वलीत करता आनी मागीर ते रातभर म्हणटा तशें मुड्डीर जें मूळ स्थान देवीचें आसा थंयसर स्थानापन जाता. सकाळीं पहाटे पुजा जाता तेजी पूण तेच्या मदीं 12:30 एकाच्या दरम्यान 12 उजो घालता 11:30 12 दरम्यान उजो घालता होमखंडान प्रज्वलीत केल्या पूण तेच्या नंतर जें सादारण 1:30च्या दरम्यान धोंड वचपाक कमेस जाता तें होमखंडांतसून सगळे धोंड वयता असो 4:30-5 जाता आनी 4:30 ते 5 जाली काय ना मागीर कित्याक सगळे धोंड जाले सोंपले नंतर मागीर देवीचो कळस देवी आसा पळय न्हू ती होमखंडांतसून वचपाक येता आनी त्या दरम्यान कितें आसा एक आमचें हें आसा रिच्युअल्स आसता की ताका पेरणे म्हणटा वळसावणी अशें म्हणटात ताका. पेरणे म्हणजे पेरणे आमचो जो देवस्थानचो सेवेक कितें आसता तो पेरणे म्हणटा म्हणजे देवीचे सगळे गुणगान जाता तेचे 7 भयणीचे आनी भावाचे आनी तेच्या नंतर देवी आमची होमखंडांतसून पार जाता आनी तेच्या नंतर ते सोमारी जाता. हो आमचो सादारण पयलीं दिसाचो कार्यक्रम आसता. म्हणटूच कितें आसा की ह्या परिस्थितीन न्ही ह्या सगळ्या परिस्थितीन पळयता तर न्ही रस्त्यार आमच्या स्लोप आसल्या कारणान बॅरिकेडींग शक्य ना उत्सव खांब्यानूय शक्य ना. फक्त आमी बॅरिकेडींग वेवस्था केल्या तेजर सरावंडींग देवळाचें आसा पळय बॅरिकेडींग केल्ली आसा आनी ते म्हाका 16 तारखेक 16-17 तारखेक इन्स्टॉल करतले. 18th ऑफ दीस मंथ म्हणजे एप्रील पर्यंत ते बॅरिकेडींग कंप्लीट जातलें आनी ते एग्जॅक्ट म्हणजे क्यू मॅनेजमेंट केलां एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गव्हर्मेंट म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आनी कलेक्टर आनी त्या प्रमाणे कितें 2 वांटो दवरल्या. 2 वांटो कश्यो दवरल्या एक धोंडा खातीर आनी एक जनरल पब्लीक आसा पळय डेवोटीज तेंच्या खातीर. धोंड आसा पळय न्हू देवळाक भोंवताळे घालून मेन दारांतसून वयतले आनी बाकीचे डेवोटीज आसा पळय न्हू ते आमचो एक देवळाच्या दावे सायडीचो एक आसा गेट आसा न्हू ते गेटींतसून बाकीचे जनरल पब्लीक डेवोटीज करतले. पूण एक गोश्ट आसा
आसतलें कितें रिस्ट्रिक्शन कशें आसतलें की डेवोटीज जाले न्ही मागीर कांय प्रमाणात गर्दी जाल्यार डेवोटीजांक म्हणटकूच झोणाक सोडटले झोणाक जाल्यार म्हणटकूच डेवोटीज अशें भशेन आमी एक सिस्टम केल्ली आसा आनी ती आमी गव्हर्मेंटाक म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंटाक केल्ली आसा सांगलेली आसा अशें भशेन वयतलें म्हणून आनी तेचेर ते सहमत जाल्ले आसा सांगपाचें कितें आहा दुसरें कितें आहा की आतां दुसरी आता महत्वाची गोष्ट पळयात आमची जात्रा ही आयज आनी काल अनादी काल पासून जात्रा जातातले लायक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की त्या हे जात्रेक पळय दुकानाचो सगळे दुकान म्हणजे देवळा पासून ती मुर्ती पासून दुकानां घातली वयता पूण आज कितें आहा की फॅक्ट फायंडींग कमिटीनूय रिपोर्टान म्हटलेलें आसा त्याच प्रमाणे आमचे ऑथॉरिटीनूय त्या नुसार त्याच्या अनुशंगान फॅक्ट फायंडींग कमिटीच्या अनुशंगान ते एक म्हटलेलें आसा की दुकानां मुर्डेर पासून देवळा पर्यंत रावपाची ना आनी त्या नुसार आमी जें डायरेक्शन दिल्लें आसा तें आमी कंप्लायंट केल्लें आमी देवस्थान कमिटीन फक्त कितें कांय प्रमाणांत कितें आसा धोंड ज्या फाटी डेवोटीज ताका तान लागतली त्या भूक लागतली त्या दृश्टीकोन आमी गव्हर्मेंटा कडेन परमिशन मागलें कलेक्टरा कडेन आनी त्या अनुशंगान कलेक्टरान आमकां वडा कडेन मुखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिलें आहा जात्रे दिसा आनी फाटल्यान 15 दुकानां आनी जात्रे मागीर दुसरे दिसा सॉरी देवळा फाटल्यान 25 दुकानां आनी होमखाणा कडेन 9 दुकानांक परमिशन दिल्लें आहा सबसिक्वेंट जात्रेच्या दुसरे दिसा आसा पळय न्हू ती आमी दुकानां सगळ्यांक लायतले न्हू कशी ती तेका बी परमिशन घेतलेलें आसा पूण ते रस्ते सायडीक एकूय दुकान लागचें ना कित्याक एज पर द इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ द गव्हर्मेंट कलेक्टराच्या आनी पुलिशेच्या आदेशानुसार फक्त आमी होमखाणा कडेन वयले सायडीक आहा पळय न्हू टोटल 25 दुकानां लागतलीं आनी देवळा फाटल्यान जवळ 32 दुकानां म्हणजे पूण खंयच्याच प्रकाराक लोकांक धोणांक त्या भाविकांक अडचण जावची ना हेची आमी प्रकर्शान काळजी घेतले की खंयचेच भशेन लोकांक प्रॉब्लेम जावंक येना आतां हें सगळें करतना कितें सांगपाचें म्हणल्यार की आमी पयलीं सांगलेलें आसा त्या प्रमाणे आमकां कांय गोश्टी आमचे मुख्यमंत्र्यान मार्गदर्शन केल्लें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी टायम टू टायम तेणी हेल्पूय केल्ली आसा आतां ते बॅरिकेडींग संदर्भान हे कित्याक जाता म्हणजे आतां आमकां एक्चुअली कितें आहा की हो खर्च आसा पळय न्हू ओवरबर्डन जालो तरी सुद्दां आमी बॅरिकेडींग करता आमकां 3 लाख बॅरिकेडींग आमकां खर्च आसा आनी हो खर्च आसा न्हू तो धुमे सद्गुरू धुमे फावंडेशन हेणी आपूण करता म्हणटा हांव प्रकर्शान नांव घेतलें तेंच्यांनी आपूण तो खर्च सांगल्यार आमकां जो 2000 लाखाचें बर्डन आयल्याचेर CCTV कॅमेराचेर दोनाचे तळे कडेन आसा न्ही आतां तशेंच आमी सिस्टम केलें की दोनाचे तळे देंवपाक एक वाट दवरल्या आनी वचपाक दोनांक एक वाट दवरल्या म्हणजे जे मेन पयलीं पासून येताले वयताले तीच वाट देंवपाकूच फक्त आसतली मागीर शेत म्हणून कांय वेगळी प्रोग्राम आसा तेच्या नंतर तो धोंड शेत लायले केन्ना म्हणटूच आतां लेफ्ट हँड सायडीक पळय हे केलें सोपानां केल्लीं आसा त्या सोपानांतून ते भायर सरतले आनी तशेंच त्यो सिस्टमान ते वयर मुद्दम घेतले देवदर्शनाक मागीर आंगण आसा नवीन धोंडाची आनी ते जाल्या नंतर परत आसा तशें ते त्याच रोवन वयतले पूण हांगासर कितें आहा गव्हर्मेंटान कितें केलां की पुलीस डिपार्टमेंटा कलेक्टरान जेन्ना होमखाणांतून वयता पळय न्हू होमखाणांतून वयता कॉमेर्स जाल्या बरोबर खंयच्याच अदरवायजान धोंडा शिवाय आनी कोणाक ते हे सायडीक सोडचे ना फक्त धोंडाकूच सोडटले पूण जनरल पब्लिकाक बाकी दर्शन घेवपाक हरकत ना पूण एक गोश्ट कितें आहा सांगता की काही प्रकारान एक हें जालें कितें मिसअंडरस्टँडींग जालें गैरसमज जालो कितें की फक्त आमी धोंडाकूच येवपाक परमिशन दितले म्हणून तशें कांय ना हांव परत स्पश्ट करता की सगळ्या धोंडांक सगळ्या लोकांक पब्लिकाक जे एजबल येताले हेज्या पयलीं सुद्दां पळय न्हू तेंच्यांनी सगळ्यांनी येवचें आनी सगळ्यांनी जात्रेचो आस्वाद घेवचो सगळ्यांनी जात्रेचो अनुभव घेवचो आनी देवीचें दर्शन करचें रिस्ट्रिक्शन ना रिस्ट्रिक्शन कांय ना रिस्ट्रिक्शन कांय ना सगळ्यांनी येवपाचें आतां इतकेंच कितें आहा जेन्ना एक कोण जाणटी आसता त्या भुरगीं आसता न्हू ती प्रत्येकान आपापल्या तेची काळजी घेवपाक जाय कित्याक गर्देन ते भुरग्यांक कित्याक खूब चेंगरा चेंगरी म्हणटा पळय न्हू हो शब्द
तो असो घडटा म्हणून कितें जाता तितकें अवॉयड करचें की तेंच्यांनी भुरग्यांक हाडटाना आपल्या बरोबर दवरपाचें. आतां एक गोश्ट लक्षांत दवरा की जेन्ना धोल आनी जनरल पब्लीक कितें आसा धोल कितें करता आपले फॅमिली हाडटा आपल्या बरोबर. धोंडांनी आपले फॅमिली हाडपाक कांयच हरकत ना पूण प्रोवायडेड कितें आसा की धोंड आसा पळय ते जेन्ना ते धोंड आपले रिच्युअल्स करपाक वयता धार्मीक विधी करपाक वयता पळय तेन्ना तेणी फॅमिलीक अलिप्त दवरपाचें आनी फक्त धोंडानूच आपल्या लायनी दवरपाचें आनी बाकीची जनरल पब्लीक आसा पळय तेच्या लायनीन तांकां रावपाक आनी दर्शन घेवपाक कांयच हरकत ना. पूण सगळ्यांक मुभा आसा सगळ्यांनी रात्री घेवपाचें अशें आमी स्पश्ट करता. आमी पळय ही गायडलायन आसा पळय फॅक्ट फायंडींग ह्या कमिटीच्या रिपोर्टाचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंटान गायडलायन दिता. CCTV कॅमेरे मागीर बॅरिकेडींग ही सिस्टम आसा पळय ते गव्हर्मेंटान हें केला कलेक्टरान आनी त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गोश्ट कंप्लायन्स करपाचो प्रयत्न केला. आय कॅन से आमी 100% तो कंप्लाय केला. मुख्य प्रश्न असतो फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो कितें आसा की दुकानान लोक घालता पळय रस्त्या सायडीक तितून ते रश जाता गर्दी जाता लोकांक भाविकांक जे डेवोटीज आसा तांकां वचपाक मेळना आनी त्या खातीर हे जालें असो तांचो निश्कर्श जाता. पूण त्या प्रमाणे गव्हर्मेंटान थारयलां आनी आमी थारयलां की दुकानां अजिबात मुखेल म्हणजे मूळ स्थानापासून ते लेराई देवळा पर्यंत दुकानां लागची ना. तुका दुकानांनी परमिशन दिला 9 आणि 15 25 जी दुकानं दिला पळय त्याच वाड्यामध्ये ह्या गावातल्या सगळ्या दुकानां घेतात. ती दुकानां दिल्या परमिशन पळय ती आतां होमखाणाचो परिसर आहा पळय तो व्हडलो आसा. होमखाण म्हणटा ती वयले सायडीक मोकळी जागा जाल्या थंयसर पयलीं रस्त्या पर्यंत दुकानां लागतली. आतां ह्या वर्सा ती दुकानां लागना फक्त एक्सेप्ट 9 दुकानां लागतली कशी सांगता तुमकां लिंबू सोडा च्या पाणी आनी वॉटरमेलन म्हणजे कलिंगडा आनी सुकणें ती गरजेची आसा कित्याक धोंड गेले काय ना होमखाणांसून म्हणटकूच तांकां कितें तरी पिवपाक जावं खावपाक जाय पडटा तेचें नियोजन तेंची वेवस्था करपाक जाय म्हणून आमी ते गव्हर्मेंटाक परमिशन मागलें आनी ते गव्हर्मेंटान दिलां. पूण एक सब्जेक्ट कितें आहा खंयचेच वायलेशन तेजें जावंक ना. आता अनेक तुम्ही ते पळयलां थोडा इन्स्ट्रक्शन केला तुमचे कित्याक धोंड जे ग्रुपांनी येता पळय ग्रुपीचो ग्रुप येता तशें एकदम अशी रश करून दुखले दिता सो तेंचे इन्स्ट्रक्शन तांकां कितें केलां एकच प्रश्न आला आनी तुमी जे हे केले रजिस्टर करून कार्डां केल्ली ती कशें कितें आसतलें कितें आमचे 20,000 एप्लिकेशन आयिल्ली आसा कितें पूण कितें आहा बाकीच्या व्यापारांनुसार आमकां कंप्लीट करपाक 7,000 सुमार कार्डां जाल्लीं आसा कितें पूण बाकीचें आसा सगळीं इनकम्प्लीट आसा कारण आमी कोणाक कार्डां दिवना पूण सबसिक्वेंट जातले नंतर आमी प्रोसिजर कंटिन्यू करतले कित्याक आमकां रिपोर्ट खबर नासता न्ही जेन्ना आमकां देवस्थान कमिटीकूच खबर नासता धोंड कितके आसा ते आमी ऑथॉरिटी कांय सांगूंक शकना कितके आसा म्हणून ते जालें थोड्याचे घे म्हणजे सांग तांकां कितें इन्स्ट्रक्शन तांकां आमी पळय पोलीस डिपार्टमेंट कलेक्टर आनी मॅनेजिंग कमिटी हेंच्यांनी होल्डिंग स्पॉट केल्लो आसा धोंड नागरिकांना एकी कडेन सगळे गॅदर जातले आनी मागीर तांकां क्यूज सोडटले आनी ती सगळे अरेंजमेंट आपल्यानूच पोलीस डिपार्टमेंट म्हणजे खंयसर ऑब्स्ट्रक्शन येवंक दिना. सिस्टम करतले हय पुलीस मॅनेज करतले म्हणजे एक तळयेकडे तळयेकडे जाले पूण मागीर ते नांव आमचे आसा आमचे वॉलंटियर आसतले. कितले वॉलंटियर आसतले आजून आमचे कडेन 100 नांवां आयल्या लोन कितले आसता ना आतां पोलीस डिपार्टमेंट आतां वॉलंटियर ते हेल्प करपाक पोलिशेक आनी आमच्या लोकांक मातशें पब्लिकाक सांबाळपा खातीर आणि म्हणून जी स्टॅम्पेड जाल्ली आनी सरकारान मागीर मॅजिस्ट्रियल इन्क्वायरी आनी फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट्स ह्या हेजे कडेन तुमी सहमत आसा सरकारची जी फॅक्ट फायंडींग कमिटीक तेणी रिपोर्ट हें केला ताजे कडेन तुमी सहमत आसा काय म्हणटा कितें आसा ना पळय एक वर्स जालें गोश्टी घडना जाल्यार त्या रिपोर्टार आमी तेन्ना स्टेटमेंट केल्लें कितें आमी स्टेटमेंट तेन्ना केल्लें
म्हणून जो रिपोर्ट सरकाराक सबमीट केला फॅक्ट फायंडींग कमिटी तितून तेंच्यांनी सगळ्या जाणांक दोशी ठरयल्या ब्लेम केला. आता एक गोष्ट लक्षात घ्या, देवळा पासून जो एक्सिडंट घडला पळय म्हणजे दुर्घटना घडल्या देवळा पासून 1 किलोमिटरच्या अंतरार. आता कितें आहा डिझास्टर जाल्ले अनेक कायदे आसा आनी त्या नुसार कितें आहा की कोणाची जबाबदारी तेंकां खबर आसतली, सरकाराक खबर आसतली, फॅक्ट फायंडींग कमिटीक खबर आसतली, ऑथॉरिटीकूय खबर आसतली. पूण तेचेर हांव आतां चड विवेचन करिना. पूण कितें आसा की एक गोष्ट लक्षांत प्लस आमकां हाडून दिता की देवळा पासून 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर ते घडल्या घटना आनी थंयसर आतां सबंद टायम मॅनेजींग कमिटी काय तेजे हांगसून थंय वचपाक शकना. हेचो तुमी बारीकसाण विचार करपाक जाय कितें की बाकीचे अदरवायज देवळा कडेन जर खंयची घटना घडल्या कित्याक देवळा कडेन आमी रातभर थंय आतां व्यवस्थापक कमिटी आमी टोटल आसले आनी थोडे हमखाणा कडेन आसले खंयसरूच इन्सिडंट घडूं मग गेल्ले दुर्घटनेक तुमी कोणाक जबाबदार धरतात? आमी कोणाक ते डिसायड ते फॅक्ट फायंडींग कमिटी ऑथॉरिटी एडमिशन ते डिसायड करता. दोडेचे पळय तेंचे पार्किंग म्हणजे भायरसून जे येतले म्हणजे हॉस्पिटलचे पार्किंग किंवा पार्किंग तेजो एक प्रश्न पार्किंग कितें आसा पार्किंग एक आसा आनी दुसरे जात्रेच्या दिसा म्हणजे लोकल जे आसा गांवचे लोक तेंच्यो गाडयो जर रस्त्यार उरल्यो किंवा म्हणजे ऑलरेडी गांवांत ग्रामस्थ तेंचे जर उरले जाल्यार परत प्रॉब्लेम जावचो गर्देक. पळय पार्किंगाची वेवस्था आमी देवळा फाटल्यान जवळ जवळ 300-400 गाडी सहज पार्क करून अशी आमी वेवस्था केली, लेवल केली आसा. साळगांवकर कंपनीन त्या वखदार आमकां हेल्प केल्ली आसा ती कंप्लीट म्हणजे 200-400 गाडी सहज पार्क करूं येता. दुसरी गोश्ट शेवगुल्याचो पार्क करना शिबियार पेडीचो तुमी जाणा खबर ना त्या शिबियारान न्हू कार पयर कंपनी वचून हांवें लेवल करून घेता थंयसर 200-400 गाडी सहज पार्क करून घेता. एज पर म्हापशेसून हळदणसून भितरसून त्या वटेन येयले जाल्यार ते पार्किंग जाता. दुसरी गोश्ट हे सायडीक वस्तोड्या सायडीकून न्ही तर थंयसर त्या आतां हे बांदता न्ही बायपास थंयसून तेंच्यांनी पंचायती कडेन आमी उलयल्ले आसा डिस्कस केल्ले आसा आनी तेंच्यांनी थंयसर पार्किंगाची वेवस्था बायपास रोडा कडेन सर्वीस रोड केला थंयसून वेवस्था जातली. हेच्या पयलीं कितें आसलें सांगता तुमकां की दुधनी सायडार आसा पळय दुधनी सायड मुळगांव थंयसर पार्किंग जातालें हय थंयसून लोक चलात येतालो. तसोच न्हू आमच्या मुर्डी मूळ स्थान आसा पळय न्हू तेच्या फाटल्यान पार्किंग जातालें. आतां ते कितें आहा MDR रोड ओरिजिनल रोड आमचो शिरगांवचो हो न्ही आतां बांदला तो पयलीचो रोड MDR रोड आमचो पयलीचो तो आतां जो वेदांताचें मायनींग जाता तो रोड आसलो त्या रोडारसून येताले आनी थंयसर पार्किंग बऱ्या पैकी जातालें. पूण आतां कितें आहा मायनींग जाल्या कारणान तेंच्यांनी सगळो पार्किंग सेटल ना. आतां इतकेंच कितें आतां एज पर द कलेक्टराच्या ऑर्डरी प्रमाणे तेंच्यांनी रोड ओपन केला MDR मुळगांव टू शिरगांव पूण पार्किंग थंय सहज शक्य ना. म्हणून तो एक्चुअली थंय पार्किंग जवळ 100 गाडयांचेर जाताले पयलीं. देवळापासून होमखऱ्या पर्यंत जो रस्तो आसा वाट थंय मदीं गाडयो आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक कळयला, ट्रॅफिक सेलाकूय कळयला, पुलिशेकूय कळयला आनी कलेक्टराकूय कळयला, कोणाच्योच गाडयो पार्किंग आसूंक येना रोड. हे CCTV कितले घाले तुमी ताजो कितले तुमकां खर्च आयलो आनी खंय खंय घाले हे? पळय CCTV सगळ्या देवळांनी घातल्या टोटल देवळां पंचायतन देवळां 14 आसा 14 देवळांनी घातल्या. त्या शिवाय रोडाक घातल्या जंक्शन RBL बँक हमफाण कितें सगळे तळी दोनाची तळी म्हणजे सगळो पोर्शन जवळ आमी खबर केलो आसा. टोटल 90 सुमार कॅमेरा 92 तितून 16 PTZ घातल्या 16 कॅमेरे PTZ घातल्या. ते इन्स्ट्रक्शन आसा कितें PTZ घालपाचें डायरेक्शन कोणा कडेन आसलें की गव्हर्मेंटाचें पुलिशेच्या त्या प्रमाणे आमी वी हॅव कंप्लेंट खर्च कितलो आयलो म्हणून आणि कोणी केला खर्च? साधारण 15 लाख देवस्थान कमिटी काय गव्हर्मेंट हां सर तुमचो खर्च सगळं देवस्थानान घ्यावा. आजपासून जो कितें आसा पळय देवस्थानान घ्यावा. PA सिस्टम जावन 15 लाख PA सिस्टम जावन कॅमेरे जावन इवन बॅरिकेडिंग आतां एक फक्त डोनेट जालो की आपण एक थोडीशी आपली ते कोण स्पॉन्सर केले म्हणजे फाउंडेशन सद्गुरू फाउंडेशन गेल्या हेजेपेक्षा कितले तुमी स्टॉलां ह्या वर्सा कमी केली दुकानां गेल्या वर्सा घातिल्ली पळय ह्या वर्सा तुमी कितले कमी स्टॅप तुमी जावची कितली दुकानां घातलेली पळय ती ह्या वर्सा कितली कमी आहा? कितें आसा पळय आमी देवस्थान आसा पळय ते देवस्थानची प्रॉपर्टी आसा हमखाण पेट्टा पळय ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा कडेन आहा ती देवस्थानची प्रॉपर्टी देवळा
जी सादारण हांगासर आमची जवळ 10,000 स्टुडंट जाता ती होमगार्ड भितर येता त्या शिवाय इलेक्ट्रिसिटी न्हू सादारण 200-300 मिटर आमचे हाडे ट्रान्सफॉर्मर आनी कितें घालता पूण रेस्ट ऑफ द ह्या सगळ्या जागा थंयसर आमी दुकानां घालताले आमकां ते सांगलें न्ही आनी बाकीची दुकानां आसा पळय प्रायवेट प्रॉपर्टीन घालता आनी तेका एनओसी दिता पंचायत तितून आमचो देवस्थानचो कांयच सहभाग ना पंचायत दिता तांकां घालपाक आनी लोक घालता पूण प्रायवेट प्रॉपर्टी पण ह्यावूय हेला बंद ना. हे पंचायती कडेन तुमी कळीत केला अशीं दुकानां घालपाक जे गेल्ले वर्सा जी दुर्घटना जाल्ली चड तशी घडल्यार जावपाक परत जायना खातीर तुमी पंचायतीक कळीत केला काय म्हणटा दुकानां अशीं रश जावपाक जायना म्हणून ना कितें आहा पंचायतीक कलेक्टरानूच सांगला की पंचायतीन कोणाकूच एनओसी दिवपाची ना दुकानां कित्याक तेंच्यांनी एनओसी पंचायतीक एनओसी दिल्या शिवाय आयडेंटिटी कनेक्शन मेळना कित्याक आनी इवन डायरेक्शन दिला की जर दुकान घालपाक जाल्यार सब्जेक्ट टू द कंडिशन दॅट नो विदाउट परमिशन ऑफ द कलेक्टर दिवपाचें ना आणि आता ज्या दुकानात परमिशन दिला ते गव्हर्नमेंटान दिला काय पंचायतीन हांगासर तेंच्यांनी रेस्ट्रिक्शन घातलां इवन आतां आमकां दुकानाक परमिशन दिलां पळय णव दुकानां घरा कोंकणा कडेन आनी 25 दुकानां काडटा देवळां काडटा पळय न्हू तेका सुद्दां कितें सांगलां म्हणटाले की कसल्याच प्रकारचें वायलेशन जावंक जायना जात्रा जावन मागीर प्रश्न असा की गव्हर्नमेंटान एक प्रपोजल दिल्लें तुमकां की लयराईची जात्रा आसा ती स्टेट फेस्टिवल करचें म्हणून तुमचे ताका अंदाजीक कितें हांवें पळय कितें आहा कित्याक स्टेट फेस्टिवल म्हणटा पळय हो माझी कम्युनिटी आसता तो कश्टा तो तेंच्यांनी स्विकारलो काय म्हणून त्या स्विकारताना जनरल बॉडीचो अप्रुवल घेवन आसता कितें आसा जेन्ना म्हाजनी देवस्थान आसता काय ना प्रत्येक गोश्ट आमी म्हाजना कडेन वचूंक जाय म्हाजनांनी फायनल तरी जर न्ही फायनल म्हाजनांनी अप्रूव केलो तो जनरल बॉडी तर जाल्यार वील गो हेड न्ही पूण थंयसर म्हाजनांनी अप्रूव करूं जेन्ना हो प्रश्न येयलो न्हू जेन्ना आमी स्वता आमी प्रत्येक जाण गेले आमी डायरेक्ट आर्ट्स एंड कल्चराक मेळ्ळे मग कशें कितें प्रपोजल आफ्टर आमी चार्ज घेतल्या नंतर आमी गेले आनी ताका विचारलो कशें कितें आसतलें आनी सबसिक्वेंटली 6 तारखेक आमी एप्रिलाचें मिटींग दवरली आनी ते मिटींगेक सगळे मागीर जे कितें डायरेक्टर आर्ट्स एंड कल्चरान सांगला पळय न्ही कशें आसतलें स्टेट फेस्टिवल म्हणून आनी अजापाची गोश्ट म्हटल्यार म्हाजी कम्युनिटी मिटींग त्या पदाधिकारी आसले मिटींग तेंच्यांनी सगळ्या म्हाजनांनी युनानिमसली डिसायडेड स्टेट फेस्टिवल आमकां ना आतां हें आमचें वैयक्तीक मत न्ही वी आर रिप्रेझेंटींग जनरल बॉडी म्हाजनाक रिप्रेझेंट करता आनी म्हाजनाचें मत आमी मिडिया कडेन सरकारा कडेन मांडलें बरोबर दिले जातो जे दुर्घटना घडली शॉपाक साठी चढावाचे शॉपा दर वर्सा म्हाका दिसता 800 ते 900 शॉपा घालताले सगळ्या एरियात ह्या वर्सा दर दिसा 25 शॉपा आतां त्याचं नुकसान जो आसा स्थानिक लोकांक जे आसा ते भाडे घेताले पंचायतीक आसा आनी देवस्थानाचें नुकसान कशें कितें आसा पळयात मनुष्य हानीपेक्षा आनी खंयची नुकसान व्हडली न्हू मनुष्य हानी जाय जर नाल्यार पयसो बिसो कितें करपाक पडटा समजा आमी जर मनशाचे जर हे सुरक्षाचेर लक्ष दिना जर न्ही दुकानां घातली आनी मनशाक त्रास जाले जर ना तेचेर आमी वी कॅन नॉट कॉम्प्रोमायज आमी कॉम्प्रोमायज करूंक शकना न्ही मनशाचें जिवीत म्हत्वाचें न्ही तेचेर लक्ष दिवपाक जाय आतां तुमी म्हणटा न्ही तशें की दुकानां खूब जाण वेपारी येयले आमचे कडेन पूण ते इवन ऑथॉरिटी कडेन गेले पूण तेणें सांगलें खंयचेच दुकानांक परमिशन दिना आतां आमी आतां कितें आहा दीस मे बी फर्स्ट एक्सिडेंट असो पयलो अनुभव आसलो शिरमोकारान पयली की दुकानां नासतना जात्रा म्हणजे फक्त जे लिमिटेड दुकानां आसतलीं पूण आतां हो आतां आमी कितके भशेन सक्सेस जातले हांगा फुडें फ्युचरान आमकां अशें उरतलें काय पयलींचें भशेन चलतलें ती गोश्ट वेगळी पूण लोकांचें मातशें कितें सांगता तुमकां कशें सांगता दुकानदाराचें आपलें सांगता की जी दुकानां घालतात पळय न्हू रस्त्याच्या सायडीक घालपाक हरकत नासली पूण लोक हीं दुकानां रस्त्यार हाडटा आनी लोकांक घोणांक जावं भाविकांक न्ही वचपाक वाट अजिबात नासता हें आमी चिंतूंक जाय न्ही जेन्ना दुकान आमी सांगता म्हाज्या प्रॉपर्टीन हांव घालपाक सांगता आमच्या घरा समोर तेन्ना आमी चिंतूंक जाय तें बाबा हें लोकांक त्रास जावंक जायना कित्याक भावीक येता ते पयलीं देव दर्शन वयता ते देवीचें दर्शन घेवपाक आनी ते कौलांचें गर्दी बरीच जाता कौलांची दुसरे दिसा हय 4 दीस आसता 60 पासून ती 9 मे पर्यंत 25 तारखेपर्यंत कौलां आसता ते रेग्युलर जाता धार्मीक विधी रिच्युअल्स आसा पळय न्हू खंयचेच वखद आम जावचो ना रेग्युलर जाता कौलांकय लोक भरपूर जातात ते कशे कौलांक घेतले
आनी कौलान येवपाकूच जाय आमकां सगळ्या लोकांनी देवदर्शन करपाक जाय कौलान येवपाक जाय आमी त्या खातीर बंदोबस्त वेवस्था बी करतात सेक्युरिटी दवरतले पुलीस दवरतले आनी उलयल्यात पुलीस डिपार्टमेंट गेल्ल्या वर्सा दुर्घटना घडले उपरांत रोखडो मुख्यमंत्र्यान सांगलें स्टेटमेंट केल्लो तें आपूण रोखडो कट करतलो म्हणून चडाव आसा तो हो केन्नाच्यान सुरवात केलो हें करपाक कितले म्हयन्यांनी डिसेंबर तेंच्यांनी सर्वे केली शिवरात्रीच्या डिसेंबर ना नोव्हेंबर डिसेंबरान कोणाक सर्वे करपाक तेच्या नंतर ऑर्डर म्हाका दिसता लेट जालें फेब्रुवारी ऑर्डर जालें आनी आतां म्हाका दिसता पयरूच तेचे तारीख बी कंप्लीट जाला ओके आज जात्रेक 9 दीस उरल्या काम कंप्लीट जालें तेंचें सगळें त्या रोडार ते कंप्लीट जालें थोडे पयलींचे एमडीआर रोड आनी तेचे मायनर काम उरलें सावकार गेल्या वर्सा जो इन्सिडंट जाला त्याच्या उपरांत आता ह्या वर्सा जातलो तो जाता गेल्या वर्सा इन्सिडंट लागून फुडल्या वर्सा कितें तुमकां दिसता भाविकाचे परिणाम जातले कमी अपेक्षा इन्सिडंट जाला म्हणून भावीक कमी जाताले काय गर्दी आयटम आतां कोल्यासूच आसा आतां गर्दी आसा आनी ती कमी जावना आनी जात्रेकूय येतले आमी भाविकांक आवाहन करता की सगळ्या भाविकांनी येवपाक जाय 50% मनान किंतू धरपाचो ना इन शॉर्ट जात्रेक सगळे लोकांनी भाविकांनी तशें धोंडांनी सगळ्यांनी येवचें कसलेंच रिस्ट्रिक्शन ना अशें न्ही आतां वर्सां तर कितें मॉक ड्रील जावपाचें आसा 15 तारखेक मॉक ड्रील पळय कितें आसा एकूच गोश्ट कितें आहा की दोन आमी तुमकां पयलीं हांवें स्पेसिफाय केलें क्लियर केल्लें आसा की घोडा बरोबर बाकीच्या लोकांनी वचपाक जायना म्हणजे येवपाक हरकत ना पूण बरोबर तेंच्या बरोबर वचपाक जायना कित्याक ते धार्मीक विधी आसता रिच्युअल्स आसता पळय जनांनीच करपाक जाय तेंच्या बरोबर फॅमिली मातसो अलीक करप मोग वर्सां करता कार्डां कितें रजिस्टर कितकी जाल्ली आनी तेचो फायदो कितें जातलो ना एक्चुअली आमकां कित्याक तुमकां सांगलें फर्स्ट पयलीं ताणें स्पश्ट केल्लें आसा कितें की आमचे कडेन धोण कितके आसले वर्साच्या वर्सा 650 750 धोण आमचे कडेन रजिस्टर जाता जात्रेच्या आतां पर्यंत आमचे कडेन जे कार्डां केली आहा ती 7,000 वयर कार्डां जाल्ली आसा आनी टोटल आमचे कडेन 20,000 फामायज जाता आमकां सरकाराक जावं खंयच्या सेलिब्रिटीक जावं मिडियाक आमकां सांगपाक खबर सांगूंक शकना कित्याक आमचे कडेन एक्झॅक्टली धोण आमचे कितले एक्चुअली मोर दॅन 50,000 आसा अशें आमी म्हणटा पूण आजून पासून ते क्लियर ना कित्याक 20,000 वयर आमचे फामायज जाता पूण ही कार्डां आसा पळय आमी प्रोसेस जत्रा जाल्या नंतर आमी कॉलेज करता ना ना तशें कांय ना सगळ्यांनी धोणांनी जरी रजिस्टर जालो ना कितें प्रत्येक जाण येता पळय आमचे कडेन तांकां तेच सांगता की सगळ्यांनी धोणांनी येवपाचें एकूण रजिस्टर करता पूण कोणाकूच बंधन कांय ना सगळ्यांनी जात्रेक येवपाचें कोणाकूच बंधन ना धोणांनी आनी बाकीच्या लोकांनी रजिस्टर जावं ना जावं सरकार तुमच्या धार्मीक विधी कडेन इंटरफियर जावपाचो ना न्ही ना पूण एक कितें सांगता तुमकां आतां हे सगळे घटना घडल्यो 1 वर्साचो कालावधी सांगपाचें म्हणजे गेल्या मे म्हयन्यांतून घडली तेच्या नंतर आमकां न्ही माननीय मुख्यमंत्र्यान जावं लोकल आमदारान अधिकाऱ्यान भरपूर प्रमाणांत सहकार्य केलें भरपूर पूण आतां आज पासून आमच्या कितें आसता ज्यो आमच्यो परंपरा आनी ट्रेडिशन देवस्थानचे त्या परंपरेन कोणीच इंडस्ट्रियल जावना आमची पयलीं पासून भुमिका आसा म्हणून आमी स्टेट फेस्टिवलाक फोकस केला कितें म्हणून आमी म्हणजे माजनांनी केला कितें म्हणून ते आमच्या हितून कसलेंच ओके मॅजिस्ट्रेट आसता पळय डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटान तुमकां कांयच रिस्ट्रिक्शन घालना आनी इवन आमी तांकां सांगलां बी की अशें आमच्यो कांय सांगलें न्हू ठरावीक टायम आसता आमचे शेड्यूल न्हू जात्रेचे त्या शेड्युलानूच आमच्यो धार्मीक विधी जावपाक जाय त्या धार्मीक विधी जे पोलीस बी तेंच्यांनी जनरल पब्लिकाक बंद करपाक जाय त्या प्रमाणे आमी ते समज आहा मंदिरांत बॅरिकेड्स आसपाचे ना ना सगळ्यांक विनंती करता सगळ्या ह्या मिडिया मार्फत की सगळ्यांनी जात्रेक येवचें आनी जात्रा बरे भशेन कितें आमची करून घेवची आनी सगळ्यांचे सहकार्य आमकां अपेक्षीत आसा मिडिया जे आसा तो स्तंभ मिडियाचो आनी तुमच्या तशेंच पावंक शकता असो आमचो विश्वास आसा